नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। विमान उड्डाणा खातीर मोपा जातात तयार। नोव्हेंबरांत पहिल्या फेजीचे उक्तावण शक्य। ओमान, कतार, रशिया आनी एअर इंडिया मोपाच्यान उडूंक तयार। देशी कंपन्योय इत्सूक। 31 डिसेंबर मेरेन सगळ्या मायनिंग लिजांचे ऑक्शन। आडखळीक कितें आसा ते पळोवंक सध्या 4 लिजांचे ऑक्शन म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत। 4 लिजांक जाय ईसी क्लियरन्स, बाकीच्यांक लागना। पाड्डी बार्सेचे महावीर भगवान सरकारी हायस्कूल गलगल्याक। बसपाक बाक लेगीत धड ना। पालकांची मोर्चा काडपाची शिटकावणी। फुडल्या 25 वर्सांचे टार्गेट दवरून टीम इंडिया म्हूण एकठांय काम करपाचो चिंतन शिबिरांत निश्चय। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। ड्रग्स, नक्सलाइट, बॉर्डर सिक्युरिटीचेर भर। पोगोक मतीन धरून गोंया खातीर आरजीचे विजन। महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री शिंदे, मनसेच्या राज ठाकरेची भेट। मनोज म्हणटा हेर प्रादेशीक पक्षांकडल्यान शिकतात। आनी वास्को वाडे शेतान मेळे नवजात शिशू। निकतेच जल्माक आयिल्ले। जीएमसीन शिफ्ट। पुलीस म्हणटा गुन्यांवकारांक बेगीनूच धरतले। खबरो विस्तारान। राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणा खातीर मोपा विमानतळ तयार जाता। जीएमआराक विमान सेवा सुरू करूंक नागरी विमान येरादारी महासंचालकाकडच्यान परमिशनूय मेळ्ळे। जानेर म्हयन्यात पहिल्या फेजीचे उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा। उक्तावणा उपरांत देशी विमान सेवा सुरू जावंक शकता म्हूण सुत्रां सांगता। आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा जानेवारी सावन सुरू जावंक येता। ओमान, कतार, रशिया आनी एअर इंडिया मोपाच्यान चलतली अशी माहिती। राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणा खातीर मोपा विमानतळ लागीं तयार। जानेराक सावन थंयच्यान ओमान एअरलायन्साची विमान सेवा सुरू जातली। तांणी तिकीट बुकिंगा खातीर विंडोय उक्तो केला। फाटोफाट कतार एअरवेज, रशियाची कंपनी आनी एअर इंडियाय आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणा खातीर तयार। नागरी विमान येरादारी संचालनालयाच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्यो तिनूय कंपनी जानेर सावन ऑपरेट जातली। मजगती जीएमआरान एअरड्रोम परवाना खातीर नागरी विमान येरादारी महासंचालकाकडेन जाय ती सगळी कागदपत्रां दिल्या उपरांत तांकां विमान सेवा सुरू करूंक लायसन मेळ्ळे। आतां विमान सेवा सुरू करूंक ते मेकळे। सुत्रां सांगता ते प्रमाण पहिल्या फेजीच्या कामाचें उक्तावण नोव्हेंबरांत जावंक शकता। उक्तावणा उपरांत देशी विमानांचें उड्डाण जातले। नव्या वर्सा आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। 31 डिसेंबर मेरेन सगळ्या मायनिंग लिजांचे ऑक्शन जातले। सध्या कसल्यो अडथळी आसा ते पळोवपाक म्हूण 4 लिजांचे ऑक्शन करता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। ह्या 4 लिजांक ईसी क्लियरन्स लागता। बाकीच्या लिजांक खंय 2 वर्सां मेरेन ईसी क्लियरन्साची गरज लागची ना। साखळे रवींद्र भवनान प्रत्येक शेनवारा मुख्यमंत्री लोकांक मेळटा। ते वेळार ताचेकडे गेल्ल्या मायनिंग कामगारांक ताणें ऑक्शना विशीं सांगलें। गॅरंटी आसा सोल्युशन मेळटलें। कंपनीचे सांगा 3 वर्सां मागीर सुरू जावचे ना। सीएम ते बेस्ट आश्वासन दिता हांगा, पण जे तुमची बॉडी धाडली गेल्ली तेंच्यांनी सगळें सांगलें विदीन 31 डिसेंबर पर्यंत मरे सगळ्यो लीज ऑप्शन विशय काबार जातलो। सुरवातीक फक्त प्रॉब्लेम हर्डल कितें येवपा खातीर चालूच केल्या, उरलेल्यो सगळ्यो रेडी दवरल्या। ताज्या पर्यंत सगळ्यो मेकळ्यो जातली। हांकां तरी ईसीची गरज आसा, फुडल्या हांकां 2 वर्सां ईसीची गरज ना। अशा फुडल्या हाका ऑलरेडी जी ईसी आहा ती 2 वर्सां त्याच ईसीन डायरेक्ट महिने चलतली आनी मागीर 2 वर्सां उपरांत तेणी ईसी घेवपाची। पाड्डी बार्सेच्या महावीर भगवान सरकारी हायस्कुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। हायस्कुलाची बिल्डींग गलगल्याक आयल्या। साधन सुविधा तर नावांक ना। भुरग्यांक बसपाक बरे बाक ना। सरकारान लक्ष दिलें ना जाल्यार मोर्चा काडपाची पालकांची तयारी। केपें
केपें तालुक्यांतल्या पाड्डी बार्शेच्या भगवान महावीर सरकारी हायस्कुलाची दशा पळयात. हायस्कुलाचे बिल्डिंगेचे सिलींग पळयात. केन्ना कितें जायत सांगू नज. टॉयलेटीची परिस्थिती तर विचारूच नाकात. टॉयलेटीची दाराय पडल्यात. वॉश बेसीन फुटून जमनीर. टायल्स फुटल्यात. इतलेंच न्ही, भुरग्यांक बसपा खातीर आशिल्ले बाग पळयात. 1987 हे हायस्कूल उबारिल्ले. ते उपरांत ताचे कडेन कोणीच लक्ष दिलें ना म्हणपा सारकी परिस्थिती. हांगा 230 भुरगीं शिकतात. सरकारान लक्ष दिवचें. एक तर बिल्डिंग जाग्यार घालची, ना जाल्यार मोडून नवी बांदची. सरकारान कांयच केलें ना जाल्यार पालकांची मोर्चा व्हरपाची तयारी. जी भुरगीं आमच्या 230 स्ट्रेंथ आहा भुरग्याचे आनी सगळी एसटी भुरगीं 99% भुरगीं ही एसटीचे आसा. हांव सरकारा कडेन आमचे CM ऑनरेबल CMा कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता हात जोडून की बेगीन बेगीन हे हायस्कूल आमचे रिपेर करचे. एक्चुली ते रिपेरा बसना, ते समते डेमोलिश करून रिकन्स्ट्रक्शना आसा. ते सरकारा कडेन मागता हांव, रिकन्स्ट्रक्शन जर जायना जाल्यार रिपेर जर आमचे करचे. हे जे आमचे मार्च मे म्हणल्यार जर करचे, ना जाल्यार आमी सगळे आमचे PTAचे मेंबर आणि आमी पेरंट्स आमी मोर्चे हाडटले अशें हांव सरकारा कडेन आमच्या CMा कडेन सांगता. आनी तेजे कडेन CMा कडेनूच खातें, तर तेंचे कडेन हांव हात जोडून परते एकदां रिक्वेस्ट करता. स्टुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. फुडल्या 25 वर्सांचे टार्गेट दवरून टीम इंडिया म्हूण एकठांय काम करून ड्रग्स ना करपाचे, नक्सलायटाचेर उपाय काडपाचे, बॉर्डर सिक्युरिटीचेर, पुलीस होमगार्ड इश्यूचेर काम करपाचे चिंतन शिबिरांत थारला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. राष्ट्रीय सुरक्षा चिंतन शिबिरांत वांटेकार जावन तो गोंयांत पावलो. खास करून बॉर्डर इश्यूज, म्हणजे आमकां हांगासर कोस्टल बॉर्डर लागता, लँड बॉर्डर लागना. त्याच उपरांत आमी म्हणटा की नक्सलायट इश्यूज आसतले, तेच्या उपरांत ड्रग्स इश्यूज आसतले, पुलीस इश्यूज आसतले, होमगार्ड्स, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इश्यूज, इंटरस्टेट इश्यूज जे आसा, ह्या संदर्भात ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले. सगळ्यांनी मेळून काम करचें. टीम इंडिया ह्या स्पिरिटीन काम करून आमच्या देशांत जे ड्रग्सची मोठ्या प्रमाणात भायल्या कंट्रींतल्यान म्हणा किंवा हांगासर जे ड्रग्साक बळी पडले वता, खास करून तरणाटे, ते कमी जावपा खातीर म्हणजे जे काम टीम इंडिया म्हणून सगळ्या स्टेटींनी मिळून करपाक जाय, ताच्या खातीर काम करचें. आनी त्याच बरोबर नक्सलायटचेर काम करचें. त्याच बरोबर बॉर्डर सेक्युरिटी ह्या विशयाचेर टीम इंडिया म्हणून एकत्रित्या येवन काम करचें. आनी ताजें लक्ष 2047 म्हणजे फुडलीं 25 वर्सां लक्ष दवरून ओके भारत देश फुडें व्हरपाच्या भितर काम करचें. ताचेर सांगल्या प्रमाणे पंचप्राण आनी नॅशनल सेक्युरिटी हो म्हत्वाचो इश्यू तितूंतल्यान आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब आनी ताचे वांगडी महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी मनसेचो मुखेली राज ठाकरेक मेळ्ळे. तांचे अणभव आनी लोकांक खातीर काम करपाची पद्दत, संघटन कौशल शिकपाक ही भेट म्हूण मनोज उलयलो. आरजी कोणाची बी टीम न्ही आशिल्ली जाल्यार खंय उगड विजीट करचे नाशिल्ले. गोंयांत BJPचो विरोधक खंय फक्त आरजीच. पोगोक मतीन धरून गोंया खातीर आरजीचे विजन. शिवसेना जावं मनसे जावं हे ऑल ओवर महाराष्ट्रात तेंची येदे व्हडले ऑर्गनायझेशन ते कशें सांबाळटा, कशें हँडल करता, कशें ते एक्टिविटीज करता, कशें आपल्या भुरग्यांक आपल्या कार्यकर्त्यांक ते वांगडा दवरता, हे आमकां शिकपाची गरज आसा. कित्याक आमी एक ग्रोईंग ऑर्गनायझेशन आसा आनी ह्या फुडें जी इलेक्शन जातली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स वर्सीस BJP जातली. सो तेका लागून आमकां स्ट्रॉंग जावपाक जाय. आमच्या कडेन चड टायम ना. फुडले 5 आतां 2024 व्हडलें इलेक्शन येता, तेतूनय आमचो व्हडलो रोल आसतलो. कित्याक काँग्रेस आउट ऑफ द पिक्चर गेल्ली आसा. 2027 परते व्हडलें इलेक्शन आसा. तेन्नाय ऑपोजिशन म्हणटा ते गोंयांत BJPक आरजी सोडून दुसरो कोण ना आनी ऑल गोवा प्रेजन्स आसलेली पॉलिटिकल पार्टी एकूच रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. तशें राज ठाकरेन महाराष्ट्रान एक तेचो विजन डॉक्युमेंट केल्लो महाराष्ट्राक लागून. सो हे सगळे आयडियाज घेवन आमच्या गोंयांक लागून, आमच्या मातयेक लागून, आमच्या लोकांक लागून जें कितें बरें आसतलें, जें कितें आमच्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, जे पोगो बील जी आमची बेज आसा ती घेवन आमी कशें फुडें वयतले हेचेर आमची डिस्कशन्स आसतली. आतां थोड्या जाणांनी आमकां म्हणपाक चालू केलें की
प्रूव जालें आतां BJPची बी टीम म्हणून. इतलेंच सांगपाक सोदता, जर आमी बी टीम आसले जाल्यार आमी हे मिटिंग्स ओपनली करचे नासले, आमी ते फोटोज रिवील करचे नासले, नाजाल्यार कोणाक सांगचे नासले. मिटिंग्स आमचे हिडन आसपाचे, क्लोज रुमान आसपाचे आनी ते कोणाक कळचे सुद्दां नासले. इतले मूर्ख न्हू आमी की कोण तरी आमी जर तेंची बी टीम आसली जाल्यार ओपनली आमी ते लोकांक दाखोवपाक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. म्हापशा बस स्टँडार बामणवाडो कानोळेचे टॅक्सी ड्रायव्हर चंद्रकांत आनी ब्रिजेश शिरोडकार ह्या बापूय आनी चल्याचेर चाकवान खुनी हल्लो जालो. दोगूय भाडे घेवन म्हापसा बस स्टँडार आयिल्ले. गाडी फाटी फुडें करतना फुड्यानूच आशिल्ल्या स्कुटरीक लागली. ताचेर दोगांनी वाद घालून तांचेर चाकवान हल्लो केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात खोर्ली म्हापशेच्या समीर पेडणेकार आनी सुरेश कुंभार ह्या दोगांक उखल्ल्यात. आनी दोगूय जाणी येयले आसता आनी म्हाज्या गाडये फुडल्यान अशी घातली बँड करून. ती म्हाका कांय खबर ना, पूण पयलीं अशी घातली ती. आनी हांव लगेच काडटलो. ते सायडीन 2 व्हिलर पार्किंगा 4 व्हिलर पार्किंगा थंय पार्क करूंक ना, हाडले आनी मुद्दाम अशी घातली. आनी फाटल्यान बोत येयल्यान उड मारूंक लागली टपॅट करून. तो म्हणून लागलो फुडें घे फाटल्यान लायट लागली न्हू. म्हणटकूच ऑब्वियसली हांव फुडेंच घेतलो न्हू. आनी म्हाजी गाडी वूत आनी तेणी बँड करून सायड स्टँडार ती म्हाका जळपाक ना. आनी हांव फुडें काडटा कटकन ती मातशी पडली. तितल्यान हांवें ती पयली उखल्ली, उखलून दिली. तो म्हणलो आपल्या गाडयेचेर मारलो डॅमेज केली. हांवें म्हळ्यार बाबा मातशी लागून पडल्या, कितें जालां डॅमेज करता तुजें. तो म्हणलो पळय हें जालां तें जालां, म्हाज्या गाडयेक काय जालें तेजें काय ना, लिवर मोडला म्हणूंक लागला तो बँड केला. ओके म्हटलं तुका हांव लिवर दिता घालून. ना म्हणूंक लागलो तूं पयशे घे आनी गाडी सोंग लागलो आनी उजत केली आनी म्हाका मारपाक स्टार्ट. जेडी येयलो तेकाय बाबड्याक मारता लोक कोण हाडून आमचे सुरये ओडल्या. तेजेरूय बाबड्याचे तो जाणटो तेजेर ओडल्या सुरी. आनी तो आपल्या तकलेन पडलो, तो अनकॉन्शियस जालो. आनी म्हाका दोगांयनी धरून म्हाजेरूय सुरये ओडल्या. आख्खे रक्ताचे ते सुरये ओडल्या. तरी वो दाट जिन्साचो हो कपडो शर्ट म्हणून वातावलो. पयलीं आमची वो फ्रेंडशीप बी तशी कांयच ना. फर्स्ट टायम पयला. आनी बाबा कितें जालां रे, कित्याक गेला काय आमी म्हाका केवळो म्हणटा तो मारनाका रे म्हणटा कितें जालां सांग. मागीर हांगा मारलें तेणी एकट्यान. मागीर दुसरे येतान तेणी हांगा कितें मारलें. मारना फुडें सोमतें हें जालें, व्हडलो रगतालो. व्हडलो सोमतें हें जालो. म्हाका सांगल्यार घोळेन पडलो हांव सकयल. पडना हांवें एकाचें मारूंक लागलें पडटे. हांवें म्हणलें थंय उठलो, आरे बाबा कोण तरी या रे सोड्या म्हणून कोणूच येवंक ना. डॉक्टर कोण येयलो ना, लोक सगळे पळयता खूब जाण आसले लोक. नवजात शिशूक उक्त्यार बेवारस वडोवपाचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार. वास्को वाड्यातल्या एका शेतान निकतेच जल्माक आयिल्ले चली मेळ्ळे. थंयच्यान वचप्याक भुरगे रडपाचो आवाज आयिल्लो. ताणें आपल्या घरकान्नीक बरोबर घेवन भुरग्या बरोबर चिखले हॉस्पिटल गाठले. पुलिसांकूय कळयले. भुरग्याचेर प्राथमीक उपचार करून जीएमसीन व्हेला. काल दनपारां हांव वचून वयतालो शॉपारून वयतालो काल 1:30 वाजे सुमार. सो हांगा जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका एक भुरग्याचो रडपाचो आवाज येयलो. पळोवन येतालो धाकटें हांगासर जाल्लेलें भुरगें तें चेडूं म्हणल्यार पयलीं खबर नासलें. हांगा गेलो आनी बायलेक आपयलें आनी पळय म्हटलें. पळय जाल्यार चेडूं आसा. सो हांवें ताका रोखडें बायलेक सांगलें काडलें ताका वयर आमी. आनी पयलीं म्हटलें बायलेन ताका घुसपा चादरीन घुसपोवन दी हें केलें. चादरीन घुसपयल्लें आसलें तें. वयर काडलें धरलें हाका. आनी मागीर आमी म्हणलें कितें व्हरोन दिवया म्हणून चिखले. कित्याक हांगासर जर उरलो जाल्यार ताका कोणी कुत्रो जावं कोणी जिवाणें बी खावन बेश्टें जाल्लें भुरगें तें. आतां हांव त्या टायमार पावलो म्हणून तें भुरगें वतलें चेडूं तें. नाजाल्यार ताका हांगासर कुडचो बी खाल्लें जाल्यार तें व्हडलें पाप जावं लागपाचें. थंयच्यान डॉक्टरान म्हाका इन्फॉर्म केलें की अशें एक भुरगें हाडलां. वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड एंड फावंड एबंडन. सो अकॉर्डिंगली हांवें म्हज्या स्टाफ PSI आसा ताका थंय धाडलो फॉर फर्दर इन्क्वायरी. सो PSI गेलो आनी इट वॉज नोटीस दॅट सेड चायल्ड वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड वीच वॉज केप्ट एबंडन इन द फील्ड. सो अकॉर्डिंगली आमी मागीर ताका फर्दर तें भुरगें न्यूली बॉर्न आशिल्लें कारणान ताका फुडें ट्रिटमेंटाक मागीर GMC बांबोलीम धाडलें. वी रजिस्टर्ड कंप्लेन अगेन्स्ट द अननोन पेरंट्स who are the culprits who kept the child abandoned in the field. On all the sides, our efforts are in progress to trace these culprits. चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी गीता नायक. ती सकाळची घरांतल्यान नाश्ता म्हणजे ब्रेकफास्ट सप्लाय करता. फोव, खिचडी, आलू पराठा, मेथी पराठा, अप्पे, डोसा हो तिचो मेन्यू.
करता मंडे टू संडे हांव डिफरंट आयटम्स दवरता मिन्स हांव शफल करता केन्ना हांवें सपोज हांवें मंडे हांवें फोव दवरलो जाल्यार हांव केन्ना ट्युजडे दवरता केन्ना वेनसडे दवरता सो तशें हांव फोव उपीट मागीर शेव्याचो उपमा तशें दवरता मागीर इडली आसा मागीर अप्पे आसा. आणि लोकांचो रिस्पॉन्स तुका कसो आसा फॉर द ब्रेकफास्ट सगळे जाणां सांगता की ना बरें आसा प्रिपरेशन इज डिफरंट आनी बरो आसा टेस्ट इज व्हेरी नायस जे मसाले हांव बी यूज करता हितून आसा ते दॅट इज गूड एक्चुअली दॅट इज होममेड हांव मसाले बी करता. अँड हाव यू मार्केट युअर प्रोडक्ट म्हणजे आता तुझे ब्रेकफास्ट दिवपाचे जे सर्विसीस आसा सो तू कस्टमर्स कशे अट्रॅक्ट करता हाव कस्टमर्स रीच टू युअर डोरस्टेप. आता आमी कॉलनीन जे रावता त्या कॉलनीन एक्चुअली 5 to 6 ग्रुप्स आसा ओके सो डिफरंट पीपल इन दॅट ग्रुप एक्चुअली आसा सो थोडे जे ग्रुप्स आसा ते ओन्ली लेडीजांचो आसा सो लेडीजांचोय 2 ते 3 ग्रुप्स आसा सो हांव त्या ग्रुपार पोस्ट करता. अशे लोक आसा जे ग्रंबल करीत बसता म्हाका जॉब ना गव्हर्मेंट जॉब दिना प्रायवेट जॉब दिना पण अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी ना आपल्याक भायर वचून खंय काम करपाक पॉसिबल ना घरान भुरगीं आसा जाणटी आसा सो अशा लोकांक तुजी कितें मॅसेज आसतली कितें एक कितें तरी तुमी अशें चिंतून हें करपाचें की बाबा ना म्हाज्या कडेन हें टॅलंट आसा जाल्यार हांव हेतूनच कॉन्सन्ट्रेट करता आनी तो वाडयता. स्टार्टिंगच्यान तुमी स्मॉल हेतून स्टार्ट करूं शकता डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल कशें आसा पण अशें आसा टील द डेट म्हाका तरी अशें दिसता हांवें जेन्नाच्यान स्टार्ट केलें सो तेन्नाच्यान रिस्पॉन्स आसा रिस्पॉन्स केन्नाच ना असो ना. सम ऑफ द डे हांव तुमकां क्लियरली सांगता की मंडे टू सॅटर्डे डेली म्हाजे कडेन ब्रेकफास्ट आसतात असो ना म्हणजे म्हाका ऑर्डर आसतात अशें ना पण नो डावट जेन्ना म्हाजे कडेन आसता मिन्स कितें म्हाका चमचमीत कितें अशें केलें मिन्स सपोज मेदू वडा साबुदाना वडा बटाट वडा सो ताका रिस्पॉन्स म्हाजो चड आसता. अशें तुमी जे मिन्स हें डिमोटिवेट जायनाका की बाबा ना आतां कितें म्हाका ऑर्डर्सूच ना अशेंच ना तशेंच ना. गीता आतां हो बिझनेस तूं आतां कॅरी करता फॉर क्वायट अ लॉंग टायम तुका कितें हर्डल्स आयला कितें प्रॉब्लम्स येता अशें केन्ना जाला तुका. प्रॉब्लम्स म्हणजे लोक खुबशे फावटी अशें सांगता की ना तुमी आमकां होम डिलिव्हरी दियात आनी तेंचें कशें आसता की ना म्हाका 6:30 जाय ना 7 o'clock जाय बिफोर 7 जाय so 6:30 to 7 o'clock so कशें at that time nobody is with me actually माझी माय आसता आनी हांव आसता ओके सो दॅट टायम तितलें प्रिपरेशन जाल्या उपरांत म्हाका तें दिवपाक म्हाका तशें जायना. सो ही आशिल्ली आमच्या बरोबर एक स्वामिनी गीता नाईक. तिची एक मेसेज आसा ती म्हणल्यार तुमचो टॅलंट आयडेंटिफाय करा आनी तो टॅलंट एक्सप्लोर करा. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर प्रुडंटा खातीर. मनमोहन सिंग सरकारान CRZ 2011 दर्यादेगांचेर पारंपारीक वेवसाय करतल्यांच्यो खोपी घरां रेग्युलरायज करपाक कायद्यान तरतूद केल्ली. सरकार तांची घरां रेग्युलरायज कित्याक करिना काँग्रेसीचो प्रश्न. सरकार खंय पारंपारीक वेवसायिकांक होमस्टे दिवपाच्या नांवान वेवसायीक एक्टिविटी हाडूंक सोदता. सरकारान जाळवणदारांक विस्वासान घेनासतना CRZ 2019 दुरुस्ती सुचयल्या म्हूण काँग्रेसीचो दावो. गोयच्या सरकारान and the Ministry of Environment, especially the Environment Minister himself, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना ताणे CRZ 2019 अमेंडमेंट प्रपोज केल्ले आसा आनी जितले स्टेक होल्डर्स आसा गोंयांत खुबश्यो communities, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज आर द स्टेक होल्डर्स अलोंग द कोस्ट तांकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना CRZ 2011 कायदो पास जाल्लो पार्लमेंटान तातूंत एक प्रोविजन घाल्लेलें सरकारान जेन्ना मनमोहन सरकार आशिल्लो ताणें एक प्रोविजन घाल्लें आनी त्या प्रोविजनान पॅरा 6D आसा तो पॅरा 6D सांगता द ड्वेलिंग्स ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ते रेग्युलरायज करपाक तो कायदो प्रोवायड केल्लो थंय 2011 तो तुमी आजुनूय रेग्युलरायज करना आनी तुमी म्हणटा ताका होम स्टे घालपाक एलाव करतले अंडर द कॅप्शन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी म्हणजे तांच्या नांवान तुमी हॉटेलवाल्यांक हाडूंक सोदता.
शेकवाल्यांक सरकाराची मोठी थाकाय. डेक बेड्स आनी छत्र्यांचे भाडे बरेपैकी देंवयला. पयलीं भाडे 25,000 आशिल्ले ते आतां 15,000 रुपया केले. शेकवाल्यांक कोयराचो टॅक्स 10,000 आशिल्लो तो 5,000 केला. शेकवाले म्हणटा आर्थीक परिस्थिती पळयल्यार शेकाचे भाडेय देंवोवपाक जाय आशिल्ले. डिमांड घातलो की आमकां जी गव्हर्मेंट फीज चार्ज करता शेकाची ती आमी सांगले आमकां फर्स्ट इयर 2019-20 75,000 चार्ज केल्ले ती चार्ज कर म्हणून. पूण गव्हर्मेंटान आमचे शेकाची फी कांय लेस करूंक ना. खाली बेडींचे जे 25,000 केल्ले लास्ट टायम 10,000 आसले ते 25,000 केले तेजेर तेमी आमकां 10,000 लेस केल्या. आनी गार्बेज फी फर्स्ट टायम इम्पोज केल्या तेजेर आमकां 5,000 लेस केल्या. सो टोटल 15,000 लेस केल्या. बट शेकाचेर कांय करूंक ना. शेकाची जी फी आहा तेजेर कांय करूंक ना. तशेंच हेजे भायर आमकां GST आनीक गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हाची फी आसा. सो आमचो डिमांड आहलो की शेकाची फी लेस कर म्हणून. बट फायनली गव्हर्मेंटान डिसायड केलें की आमकां 15,000 लेस करता म्हणून सगळे कॅटेगरी. वेळसांव डबल ट्रॅकिंगाक लागून लोकांक तांच्या प्रॉपर्टींनी वचपाक वाट मेळना हो मुखेल इशू. पंचायत, रेल्वे ऑथॉरिटी, कलेक्टराची एकठांय बसका घेवन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमांतल्यान इशू तडीक लायता म्हूण कुठ्ठाळचो आमदार आतोन वाज उलयलो. ताणें पंचायत वांगडी, एक्टिव्हिस्ट आनी पुलिसांक बरोबर घेवन वेळसाव डबल ट्रॅकिंगाचें इन्स्पेक्शन केलें. थंय आशिल्लो रेल्वे अधिकारी सांगता लोकांक कसलो प्रॉब्लेम आसा ते हाचे पयलीं कोणेच सांगूं ना. आमकां लोकांक कितें वे आहा ती वे जावपाक जायना जाल्यार आमी आमचो जो लोक जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तो वयतलो गोंयच्यान. आनी हांव थोडे ऑफिसरां कडेन रेल्वे ऑफिसरा कडेन उलयलां ते दिवपाक शकता अशें म्हणटा. तरी आसतना आमी बसून डिस्कशन करूनच हांव हें सगळो प्रपोजल जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर मागीर RBNL हांकां मेळोन मागीर ताजे उपरांत हांव CMA कडेन हांव डिस्कस करून हें प्रॉब्लम जाता तितले बेगीन हांव सॉल्व करून दिवपाक सोदतां. आज आमी चोयता पेपरांचेर व्हडले बॉब मारताय गोंयचो एअरपोर्ट आनी हे ते म्हणटात. पूण तांकां आज रेल्वेन सांगिल्लें आमचे कडेन कसलेंय सजेशन येयलें ना. कोणाचें वचोन जावं पंचायत जावं आनी कोणाचें जावं कितें हें पयलें आज आमकां MLA मेळ्ळा आनी MLAन आमचे कडेन डिस्कशन जालां. एक्चुअली अभी तक कोई हमको डिस्कशन के लिए इधर का क्या प्रॉब्लम करके कोई बताया नहीं. अभी आज MLA आया हमको इधर का पब्लिक का प्रॉब्लम बताया. अभी उसके बारे में हम लोग डिप्टी कलेक्टर और हमारा ऑफिशियल्स की एक मीटिंग करेगा. पणजेच्या कांय लोकांनी फुडें सरून सेव पणजे मोहिमे खाला शारांत येवपी नियोजीत प्रकल्पांविशीं जागृताय सुरू केल्या. ह्या प्रकल्पांचो शाराचेर नेमको कितें प्रभाव पडटलो ताचेर चर्चा जाली. रोपवे, वेस्ट टू वॉटर पार्क, नवी जेटी सारखे पर्यटकांक आकर्षित करपी प्रकल्प पणजे येवपाचे आसात. हे प्रकल्प वेवसायाचे नदरेन बरे, मात शाराक आनी लोकांचेर तांचो परिणाम अभ्यासपाची गरज आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पणजेत येवपी प्रकल्पाविशीं जागृती करूंक कांय पणजेकारांनी शेनवारा सेव पणजे मोहीम सुरू केली. हे प्रकल्प खरेच पणजे शाराक गरजेचे काय म्हूण तांचो प्रश्न. The recreational areas are the important public spaces. It belongs to the city. It belongs to the people. They have to be available for the people for public use. And slowly we see an erosion of these spaces one by one. They are being either converted into paid theme park, or they are being converted into spaces for casinos and casino jetties, or they are being converted into spaces for the proposed ropeway. So this erosion of public spaces is a matter of a lot of concern for the citizens of Panjim. And what we have come today is to discuss these proposals. Basically, the idea is to create an awareness, and we are not condemning any proposals. We are trying to understand from the public viewpoint whether these proposals are acceptable or not. And if they are not acceptable, the idea is then to put a statement to the government to tell them that they need to review these projects, and if at all these projects are to be opposed, then we will oppose them. आर्किटेक्ट रितू प्रसाद म्हणटा विकासाक विरोध ना, मात सरकारान थळाव्यांक विश्वासात घेवचे.
we're not saying no, but please tell us clearly what is happening, be transparent, take our participation, and we have to work on a balance. I'm not saying no to everything, but it should not be also yes to everything. It should be balanced. सेव पणजे मोहिमेखाला पणजेकारांचे म्हणणे सरकारमेरेन पावोवपाचो निर्णय ह्या गटान घेतला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि चेतन गवस. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.